आज सावन 4 दिसांची संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस परिशद सुरू जाली। ही 9वी परिशद 8 ते 11 डिसेंबर मेरेन पणजे तशेंच गोंयच्या हेर वाठारांत जातली। त्या भायर ह्या परिशदेचो एक भाग म्हणून आरोग्य एक्सपो लेगीत आयोजीत केला। हातूंत सुमार 200 प्रदर्शकांचो आस्पाव आसा। देखून सगळ्या गोंयकारांनी आनी आयुर्वेदाच्या मळार वावुरप्यांनी तशेंच आयुर्वेदा एक्सपोतूय वांटेकार जावन उर्बा वाडोवची अशें आवाहन आयोजकांनी केलां। 9वो वर्ल्ड आयुर्वेदिक काँग्रेस गोंयांत जावपाचो आसा 8 ते 11। सगळ्याकीन पयलीं म्हणजे ह्या वर्ल्ड आयुर्वेदिक काँग्रेसाक वी विल हॅव मोर दॅन 5000 डेलिगेट्स आणि वी हॅव पार्टिसिपेशन, म्हणजे यू विल बी हॅपी टू नो दॅट वी हॅव पार्टिसिपेशन फ्रॉम 60 कंट्रीज थ्रू वेरियस डेलिगेट्स. वी विल हॅव 200+ exhibitors again who have joined us from world over. आणि सगळ्याकीन महत्वाचो विषय म्हाका दिसता की आय रिक्वेस्ट ऑल गोवन्स दॅट वी शूड मेक यूज ऑफ दीस, कारण वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस इज पॉसिबली द बिगस्ट फोरम फॉर आयुर्वेदा अँड ऑल्टरनेट मेडिसिन. आणि आय अर्ज ऑल गोवन्स दॅट दे शूड कम टू द एक्झिबिशन, दे शूड सी विच इज द न्यू ट्रेंड्स विच आर कमिंग अप इन आयुर्वेदा. आणि हे म्हणटा आसतनाच फ्री OPD ज्यो आसतल्यो ताजी म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी चडांत चड उपयोग करून घेवपाक जाय. देर वील बी फ्री OPDs कंडक्टेड फॉर ऑल पेशंट्स फॉर फ्री. आणि आय अर्ज ऑल गोवन्स टू अटेंड दिस वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस अँड एक्सपो इन लार्ज नंबर्स.